माणका मतें कार्यावळीक तुमकां समेस्ताक माये मोगाचो आनीक उर्बेवरीत येवकार. आयज हांव कालांगूटच्या गांवांत पावलां. कालांगूटच्या प्रायेर सगळ्यांच्या तोंडाक एका काळार कालांगूटचे प्रायेर हीं उतरां येतालीं. आनीक आयज आमी माणका मोतयांच्या शुटाक प्रायर नात, पण हांगासर एक धाकटेंशें तोळें आसा. आनीक म्हाका दिसता येता तो किस्तूच आसतलो. ताकाय तियात्राचो जायतो अनुभव आसा. ह्या वेळार कालांगूट आमी ताच्याच लागीं भासाभास केल्यार अदीक बरी. किस्तू कसो आसा? हां बरो, तूं कसो आहाय? गुड गुड गुड. कालांगूट पावलो म्हणटच जायते आमचे तियात्रीस्ट भाव तुजो उगडास काडटात. कारण तियात्राच्या मळार तुवें अखंड अशीं थोडी भोव पावलां मारल्यात. आनीक वजनादीक किस्तूबाब आयज किस्तूबाब म्हणल्यार तुका सगळीं वळखतात. किस्तोदियो फेर्नांदीस तियात्राच्या पालकाचेर ताणें थोडो भोव वावर केला. ह्या वेळार ताच्या वावराचेर आमी उजवाड घालता आसतनाच हांव तुज्या लागच्यान मागूंक सोदतालो, तूं ल्हानूच आसतना जीं तूं कांतारां तुज्या पायच्या आदारान जीं कांतारां म्हणटालो तांतलें खंयच्याय एक कांताराचेर तुवें सुरवात करूंक. पांयचें कांतार हांवें पयलेंच म्हणलेलें हांवें 9 वर्सां आसतना. तुका जाय जाल्यार म्हणून दाखयता तें. ओके, पूण तें कांतार हांवें आनी पायन दोगांनी म्हणलें. दोगांयचें हांव म्हणटा. एकटोच म्हण. एकटोच म्हणटा. चिंतून चिंतून पांय येता म्हाका रोडोंक माय वाटेक पडल्या योगा मातशी व्हरोंक वसल्या बायलांक अशेंच जायें घडोंक माय एंगटिल्या फाटल्यान कांटयांक उरल्या फारोन कसलोच फायदो ना साकरामेंत हांवें जोडून मांगेर धांवडायता घेवन खाटली आनी पोटली. हें पळय वाजोवप आहा न्हू, तें अमकेच भाशेन वाजोवप. ताका आमी इस्पिकाचें वाजोवप म्हणटा. चिंग 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 झिंग 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 झिंग. किस्तू बरें जालें तुवें वाजोवप जें कशें आसता न्हू ताची आमकां सोजमणी दिली. कारण आमचे जे ऑडियन्स आसात तांच्या मोतीन दुबाव पडलो आसतलो, अरे हे आनी कांतार कसलें. तर हें कांतार आनीक दुसरें न्हय, पूण जे जागोर एका काळार जागोर सारके गोंयभर गाजताले, ह्या जागरांतल्यान किस्तूक शोग मेवलो पांयच्या सांगाताक. वय, पांयच्या सांगाताक जागरान नाचलो उपरांत म्हाका म्हायती मेवली म्हाका वयर सरपाक कितें पळय तें. किस्तू एक गजाल ह्या वेळार आमच्या ऑडियन्साक सांगल्यार अदीक बरें जातलें. ती म्हटल्यार तुजो जो पांय ह्या जागरांनी न्हेसतालो, पूण ताणें केन्ना तरी तियात्रांनी न्हेसला. पांयान आमचे जागरो आनी तियात्र खूब बरयले, पूण तेन्ना कितें आदीं चड हें केहें नासलें तियात्रांचें. कळ्ळें न्हू, तांकां सोंपेपण मेळना. सोंपेपण मेळना नासलें. आनी म्हापशा पासून हनुमान थिएटरांत पासून आमच्या पांयान तियात्र दाखयलो. मागीर कालांगूट एक हॉल आसलें बायचें थिएटर म्हणून, ती पासून तियात्र दाखयलें. पूण उपरांत कितें जालें, आमचे पांयचें तियात्र आनी कोणें व्हरोन मागीर बोलेच कोण व्हडलें जालें. आनी तेन्ना आमी चड लागतले. हांव आसतलो सुमार 9 वर्सां 10 वर्सां चडूच हांव. ह्या वेळार म्हाका दिसता जे जागरांनी तुवें वेगवेगळ्यो भुमिका करूनय कांतारां म्हटल्यार आसतलीं. वय, ताचेर आमी एक धाकटीशी नदर मारुया. दाखयलें बरें न्हू, कित्याक हांव चडशीं चेडवांची भुमिका न्हेसोवन हांव कांतार दाखयतालो. म्हाजी मांय पासून म्हाका हो विसरताली, बाबा हो चेडूं हो चेडो कोण पळयतो. हय, ह्या वेळार आमी एक धाकटोसो क्लिप पळोवया जागरांतलो आनी एक कार्यावळ फुडें व्हरुया. रेस्पेद तुमकां दिला फकत फोयांनी मारून दुसरे पावटी दोगांयकी नीट कोत्तेली चिरू. रेस्पेद तुमकां दिला फकत फोयांनी मारून दुसरे पावटी दोगांयकी नीट कोत्तेली चिरू. तो बाबा आतांच आमी तुजो एक जागरांतलो क्लिप पळयला. खरेंच जागोर म्हटलें काय ना, हालींच्या दिसांनी चडशे सालसेतींत हे जागोर जायनात, पूण बार्देजांत आजून पासून ह्या जागरांची परंपरा आजून तशीच आसा. वय, तशीच आसा, पूण आदीं कितें जातालें, एकामेकाक कांतारां झोपाडचें म्हणटाले. मागीर मोदें जागोर बंद पडलें. मागीर आतां परत स्टार्ट जालें जागोर, आनी परतून त्यो काणयो
बाबा तूं कितें कोत्ता त्यो ते हो कितें कोत्ता तेचेर मागीर पोत्ती मागीर झगडी बागडी म्हणून आतां आमी मातशें ट्रेडिशनल शो केल्या ओद्दी कांतारां घुमटाचेर ओद्दी कांतारां बेणाचेर तर आदी पासून म्हाजो पाय घुमट्या कांतारां म्हणटालो आनी तशें हेचेर कांतारां म्हणटालो बेणाचेर कांतारां म्हणटालो. आतां जे बेणाचेर जी तुमी कांतारां म्हणटात ही कांतारां म्हणपा पासत जे कलाकार आसात तांकां तुमी इनवायट कोत्तात आपूण हाडटात. वय वय इनवायट कोत्चें पडटा तांकां न्हू इनवायट कोत्ता आमी तांकां आनी तांकां फारीक तांकां कोत्ता आमी तो प्रॉब्लम काय ना. पूण चड बरें म्हणटा कितें वद्दे आमचे हात वळखीचे वद्दे तियात्रीस वद्दे भाव घेवन वद्दे बरे आहा उक्त्या मना काजान येता म्हणून सांगता आनी येता पूण वद्दे आमकां वखदार घात कोत्ता. किस्तू एक गजाल ह्या वेळार आमी आमच्या ऑडियन्सांक सांगुया ती म्हटल्यार हे जे जागोर जातात ह्या जागोराक जो ऑडियन्स आसता जो लोक आसता तो सगळो तियात्र पळयता तोच आसता. वद्दो तियात्र पळयता आसता पूण वद्दे आसा तांकां जागोर म्हणजे वद्दो चड लायक आमचे जाणटे आहले वडील आमचे ते जागोर म्हणजे ते समजा आमची परंपरा एक ही आनी ते न्हिदलेले म्हणटात जेमिल्ले पिशे ते खंयच्याय टायमार जागोर म्हणटा खंयसर आसूं अंजून आसूं कानोया आसूं कालनो आसूं ते रेडीच आहा जागराक येवपाक म्हणजे ते म्हाका ते चड हे तियात्र ते चड हे पळोवंक वचना पूण जागोर म्हणजे ते मेल्ले उक्ते जाता पळय ते आनी आख्खी रात ते जागोर पळयताय आख्खी रात जागोर पळयताले कळ्ळें. हय पूण हो आतां म्हणूं येता की ह्या जे बेल्टान कोस्टल बेल्टान चडसो खारवी समाज आसा. खारवी समाजाकूय हे जागोर आवडटात आसतले. चडशे जागोर खारवी आमचे आहा पळय ते बाब नासताले पयले न्हू ते आदी बोरूंक बाब नकळो आहले तांकां स्पेशल कोण हाडटाले बाबा कोण यो रे आतां यो रे मातशें कांतर मातशें बरोय रे आनी ते कितें म्हाका उगड आसता आमच्या बोस ते हांव भायर ट्रॅकलो आहलो खारवी तो मागीर काम सोडून बॉम्बे वयतालो तो बॉम्बे सावन एका वचून येतालो आमी 40 कांतारां आपले मोतीन बरोवंक नकळो तो मोतीन कांतार म्हाका शिकयतालो म्हाका उगड आसा म्हाका ताणें कांतार शिकयलें एक सराचे आनी स्टुडंटांचे कांतार म्हाका शिकयलें तेन्ना खूब म्हाका 12 वर्सां आसतलो तेन्ना चेडवाचे न्हेसून हांवें तेचे बरोबर कांतार म्हणलें. तुज्या पांयचीं जीं कांतारां आसलीं ताचो तुका उगडास आसतलो. पळय पांयची कांतारां म्हाका उगडास खूब आहा. आनीक एक कांताराच्यो 4 वडी एक कांतार पांयचें पांय म्हणजे आमचें काडलेलें बेणा वयर पूण ताणें 2 वर्स कोर्स काडलेले ताका एक वर्स कोर्स हांवें घातला आनी म्हाजे पांयच्या कांतारान फुडें गेला ते कांतार म्हणजे हे म्हजो पांय फामाद योग तियात्रीस आसलो जायते पालकार कांतारां म्हणून पालक गाजयतालो गांवच्या भुरग्यांक जायतीं कांतारां शिकयतालो बापटो म्हटल्यार म्हज्या पांयक सोगोट ओडकोतालो म्हज्या पांय तियात्रांनी जागरांनी नाचोन जोडलां नांव पांयची कांतारां आयकोंक लोक मारून येतालो धांव कालांगूट माड्ड्यार व्हरतो पांयच्या जल्माचो गांव पांयचे कांतारांचे 2 वर्स 2 कोरस म्हणून दाखयता हांव सांचे म्हणल्यार काळजाक म्हज्या तोपता रे बालो पयलोच मोग हांवें इस्कॉलान केलो त्या मेस्तेरी गोमोन म्हाका आपोवन रे व्हेलो आरे कसलो रे बोडयांचो मार म्हाका दिलो म्हणो लागलो मोगान पडलां केन्नाचें बिंगोट हांवें म्हणलें ल्हानूच भुरगे धाडायता घुमट म्हज्या मोगान पडलां पळय तें 4 कांट्याचें सांगोट मेस्तेरीन सोलां घालून सारकेंच केलें आमोट. थँक्यू खरेंच कारण ही जी कांतारां जे आतांच तुवें जे कांतार गायला ह्या कांताराक एक वेगळेच तरेचो दम आसा खंयच्याय मनशाक तें कांतार आपलेशीं ओडून हाडटा. आनीक हे भाशेचें जें कंपोजींग आदी जे तुमचे पांयन जें केलां फुडलीं 4 वडी तुवें ताका जोडल्यात आसतल्यो पूण एक घोस्त आसा किस्तो आमी कार्यावळ फुडें वता आसतनाच तुजो जो तियात्रांतलो वावर आसा हाचेर आमी थोडी भोव भासाभास करुया. ती म्हटल्यार ह्या तियात्रांत पालकाचेर वयर सरोंक तुका जायत्या जाणांनी आदार केला. जायत्या जाण म्हणजे चडशे न्हू म्हणजे आमच्या गांवचे एकलो आहा डॉमिनीक लोबो म्हणून एकलो फ्रेंड म्हाजो एकलो लॉरेंस मास्कारेन्स एकलो आहा तेंची कांतारां हांव पयलीं सांगता म्हाका हिशोब दितालो ते म्हाका कांतारां म्हाका घडोवन दिताले तेंची कांतारां हांवें ऑगस्ट तियात्रांत म्हणल्या हांवें मागीर खूब म्युजीक शोक म्हणल्या मागीर उपरांत पीटर रोशना गोंयांत सोडून पावले कांतार इकरा शो नाचला हांव कळ्ळें आनी तांच्यांनीच म्हाका शिकयला कांतारां कितें कंपोज करूंक जाय पळय ती आतां 2 वर्सां जालीं हांव म्हाजी खूद न्हिदची म्हाजी कांतारां कंपोज करता आनी हांव म्हाजी खूद कांतारां म्हणटा आनी तेंची कांतारां म्हणून न्हू तेंची कांतारां म्हणटा आयज पासून हांव.
होय आनीक एक गजाल आमी उलोवया ती म्हटल्यार पालकाचेर पयलोच तुका वयर सरोंक कोणें तुका आदार केलो तुका उगडास आसतलो? पालकाचे वयर म्हणल्यार म्हाका उगडास आसा बा बेडरूम म्हाका पयलो कांदोली म्हाका पयलो आनी बा बेडरूम म्हाका म्हणलो किस्त तूं फ्री आहाय म्युजीक शॉक नाचपाक आपण म्हणलो खूब म्हणटा आपण ऑफर येता म्हणून पावना चितोर आपण पयशेचोर पावना सो तूं वचपी हांव म्हणलें एंड्रू म्हणलें येता म्हणलें पूण चड पयस म्हणलें हांव येना कित्याक घरा बायल भुरगीं आसा हांव पावना ताका लागून म्हाका पयलो म्हाजो टायम पळोवचो पडटा म्हाजो बिजनस पळोवचो पडटा कित्याक मनशाक फॅमिली म्हणटा ती पयली आनी म्हाका फॅमिली म्हणटा पळय ती चड व्हडली म्हाका फॅमिली. होय आनीक म्हाका दिसता तुज्या उतरांनी तूं उलयता ते भाशेन तुज्या स्वताच्या पावलांनी तुवें पावल मारलें आनीक ह्या पालकाचेर तूं अदीक परजोडलो काय म्हण? होय सारकें सांगचें म्हणल्यार तुवें म्हाका बरो प्रश्न जालो हांव म्हाज्या कुस्तारूच हांव वयर सरला हांव पॉयंट आवट करून सांग म्हाका कोणें वयर म्हाका काडला म्हणून हांवें म्हाज्या नितीचे 2 तियात्र हांवें बरयले 2010 हांवें बरोवन एक तियात्र हांवें क्रिस्तांवपण तितून हांवें बरें व्हडलें प्रोफेशनल तियात्र हाडल्यान आनी कालंगुट्टान तियात्र दाखयलो हांवें आनी हिस्ट्री ऑफ कालंगूट म्हणून हांवें म्हाका पयलें हेडींग म्हाका दिलें बापकिस्तू क्रिस्तांवपण आनी सुमार 1,500 लोक म्हाका कालंगूट येयलो आनी घरा कडेन येवन म्हाका लोकांनी म्हाका हें दिलें म्हाका बॅट केलें आनी सांगलें तूं इतल्या बरो तियात्र बरयताय तूं घरा बसून कितें कोत्ताय म्हाका फुडल्या वर्सा म्हाका बाबा हांवें लास्ट इयर हांवें 2011 20 वर्स दवरचो कोणाक तियात्र बरयलो लायफ वॉटरफॉल आनी स्टेज दाखयलो हांवें आनी हें सगळें हांवें केलां तेन्ना आतां प्रोफेशनल तियात्र खूब जाणां आहा कोणें नांव घेयना तेन्ना तांकां कळलां बापकिस्तू कितें म्हणून आनी 2012 हांवें तियात्र दाखोवंक सोदतालो हॅपी बर्थडे हांवें तियात्र बरोवन दवरलो आहा म्हाजो रेडी आहा पूण कांय कारणां लागून फाटीं दवरला कित्याक हांवें म्हाजी फर्स्ट वीज सीडी आनी ऑडियो सीडी पब्लिकाशेन दवरल्या पळोवपाक पूण आयज पासून सावताक सगळें सांगता सीडी किस्तूची चड बरी आहा लोक जाणटी ती नेणटी भुरगीं कितलींच जाणां म्हाका आद दितात म्हणटा म्हाका आमी नोको म्हणटा कालंगुटान येदो व्हड तियात्र आसा म्हणून काल पोरवोरेम गेलो पेट्रोल पंप गेलो म्हणटा व्हडलें तियात्र आसा मदें म्हणटा तूं येदो व्हड तियात्र आसा म्हणटा पूण तुजी सीडी म्हणटा इतली बरी की काय म्हणटा म्हाका तो हांवें म्हणलें त्या सांगलें म्हाजे मायंडचें आनी फादर रेगोचें तें जेजू क्रिस्ताचें ते सिडीचेर बेसांव आहा. फादर रेगो ही ताणें व्हीसीडी हालींच रिलीज केल्या आनी ताका जाय तो प्रतिसाद मेवला ताचेर उजवाड घालच्या आनी क्रिस्तांवपण ह्या तुज्या तियात्रांक जो तुवें ओपनिंग कोरस गायला हाचेर आमी नदर मारुया. चल सांगणे मोजे मोतीन दोरान